नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विषय आसा तो राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचो आणि विषय अशी अर्थव्यवस्था आणि राज्याची आर्थिक भलायकी असले शब्द वापरले की जनरली तकल्यांक दिसता खूप किचकटीचो विषय आसतलो, खूप आकडे आसतले आणि चड डेटा लॉजिक आसतले आणि कितली कळटलें कितली कळची ना असो प्रश्न येता. पण तुमकां याद आसतलें ह्या आयताराकच आमी एक रिपोर्ट केल्लो की मार्च 2020 मेरेन गोंयचें कर्ज हे 22,500 कोटींचेर पावपाक शकता. जेन्ना इतलो व्हडलो आंकडो आयकतात आमी तेन्ना एक नागरीक म्हणून आनी जबाबदार नागरीक म्हणून हें कितें आनी जें आमच्या राज्या बरोबर चल्लां आनी जें आमच्या राज्यकर्त्यांनी चलयलां तें कितली बरोबर आनी कितली चूक, म्हाका दिसता हाजी जाणीव आनी मातसो अभ्यास प्रत्येक नागरिकान करप आनी कळप गरजेचें. कितें हें नेमकी प्रकरण, परिस्थिती कितें आसा आनी हातूंतल्यान वाट कशी काडपाची, तीन मानेस्त म्हज्या स्टुडियो भितर. पयली आसात गोवा युनिव्हर्सिटीच्या गोवा मॅनेजमेंट स्कुलाचे प्रोफेसर निलेश बोर्डे, स्वागत. दुसरे आसात मल्लिकार्जुन कॉलेजीचे प्रिंसिपल मनोज कामत, जाणी गोंयच्या पेपरांनी स्तंभलेखन करून परत परत ह्या विशयाचे उजवाड घाला. आनी तिसरे आसात प्रुडंटाचे न्यूज एडिटर जे बजेट पंचनामो करता आनी तांणी फाटल्या आयताराचो हो रिपोर्ट केल्लो, सुयश गावणेकर. तर सुयश, तुजे कडल्यान सुरवात करता. आंकडे आयकतकीर भंय दिसता, 22,500 कोटी बी म्हणून. आनी म्हाका दिसता आमची जर वर्साची बजेट सायज जर काडली जी एटलिस्ट मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता ती 20,000 कोटी वयर वतना, तातूंत भितर जर गोंयची रेव्हेन्यू जर पळयलो तो आमचो 10,000 कोटी वयर वतना अशी परिस्थिती आसा. खंय चल्लां हें आनी कित्याक लागून चल्लां? एक्चुअली आता तुवें ज्या रिपोर्टाचो उल्लेख केला आमी प्रुडंटान फाटल्या आयताराक केला म्हणटा तो एक्चुअली बेजिकली हो रिपोर्ट आनी आमी जो प्रुडंट पंचनामो केल्लो बजेटाच्या नंतर इमिडिएटली ते आंकडे आरबीआयचे इतल्याच खातीर टॅली जातात कारण आरबीआय, सीएजी किंवा युनियन फायनान्स मिनिस्ट्री जी आसा हांची एनालिसीस करपाची, फायनान्शियल ऑडिटींग करपाची पद्दत आनी गोंय सरकाराची ऑडिटींग पद्दत किंवा बजेटींग पद्दत हातूंतले फ्लॉ ह्या सिस्टमीन एक्सप्लोज जातात. म्हणजे आरबीआयच्या पद्दतीन आमचे एनालिसीस जातात म्हणून ते आंकडे टॅली जातात. आणि सरकाराची बजेटींग पद्दत किंवा मेथोडॉलॉजी जी असता ती कितली मॅनिप्युलेटेड असता ती हातूंतल्यान कळटा. दोन आंकडे आमी तातूंत तेन्ना स्पेसिफिकली मेन्शन केल्ले त्या बजेट पंचनाम्याक, ते तंतोतंत टॅली जावन आयल्या 6 म्हयन्या उपरांत. एक म्हणजे आमी म्हणिल्लें की बजेट जे 17,000 कोटीचें आसा सरकारान मांडलां, इट इज एक्चुअली 14,000 crores अँड देर इज वर्थ 3,000 crore बजेट डेफिसीट म्हणून नाशिल्लेच तातूंत पयशे. आज आरबीआयचो जेन्ना आमी रिपोर्ट पळयतात, आरबीआय म्हणटा सरकारान जे म्हणलां फिस्कल डेफिसीट 1,468 crores, इट इज नॉट सो, इट इज 4,470 crores. म्हणजे ते 3,000 crores एडिशनल जे आमी बजेटांतलो उणाव दाखयल्लो तो सरळ आरबीआय काडटा आनी फिस्कल डेफिसीटान दाखयता की हें तुमी लिपयलां. आणि दुसरी गजाल आमी तेन्ना सांगिल्ली की 22,500 कोटींचे फिगर सांगतना 22,500 कोटींचे की पब्लीक अकाउंट जो आसा गोंयचो मोर सिरियस ही गजाल. म्हणजे सरकार ती जनरली दाखयना बॉरोइंगाक 5,500 कोटी म्हणजे ज्या राज्याचो 10-10,500 कोटी रेव्हेन्यू असता, तुमची बॉरोइंग वर्साक 2-2.5 कोटी असता, तांचो पब्लीक अकाउंट 5,500 कोटी पेंडन्सी उरप म्हणजे इट इज अ बॅड क्वालिटी फिस्कल डेफिसीट. तुमची डेफिसीट जी आसा सगळी बॅड क्वालिटी. कित्याक यू आर विथहोल्डिंग पेमेंट्स. तुम्ही लोकांची डिपॉझिटां अडयतात, लोकांचे एडवान्सीस अडयतात, कोणाची पेन्शनां अडगायतात, जीएपीएफ अडयतात. दीस इज दॅट 5,500 crores. हो सरकार आपले तकलेवेले वजे म्हणून मानूक तयार ना आणि लोकांक दाखयतना 17,000 कोटीचे रीण दाखयता, वयले 5.5 दाखयना म्हणून ते 22,500 कोटी जातात. अँड ती आरबीआय म्हणतात ते 5,500 कोटी हेही रीण, इट इज लायबिलिटी. तुम्ही ते घेऊन चेपून बसूंक शकना, ते तुम्ही लोकांक वेळोवेळी दिवं जाय. तुमोवन न्ही, 1 वर्सान 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी ताजो इंट्रेस्ट खावन न्ही. दिस इज द डिफरन्स. इतली भयानक आसा परिस्थिती आनीक आसा भयानक परिस्थिती काय कितें? 2,500-3,000 कोटीचे जेन्ना रीण सरकार दर वर्सा दाखयता त्या भितर आनीकूय 2,500 ते 3,000 रिणाची लपवा छपवी लिपय बळय करता आणि ते आंकडे आमकां दिसना. ताका आमच्या भाशेन आमी ऑफ बॅलन्स शीट फायनान्सिंग म्हणटा. या ऑफ बॅलन्स शीट फायनान्सिंग म्हणा किंवा हायब्रीड फायनान्सिंग म्हणा किंवा आनी कितें तुमी म्हणा,
हाचो अर्थ सरळ लोकांक पिशे करपाचें आनी हो प्रयत्न गेल्या 15 वर्सां चल्ला. एक सादें हें दिता उदाहरण दिता जें सामान्य लोकांक पर्यंत कळटलें. आज समजा आमी नवें रीण जर घेत भितरलो 1/4 ऑफ द रीण म्हणजे 1/4 भाग भितरलो आमी पयलींची रिणां फारीक करपाक दितात. म्हणजे 100 रुपया घेतले जाल्यार 20-25 रुपया गेली वर्साचें रीण आमी फारीक करपाक फुडल्या 2 वर्सांनी जेन्ना आमी 100 रुपया रीण घेतले भितरले 50 रुपया रीण पयलींचें रीण फारीक करपाक वतले प्लस 11.5% व्याजाचेर आमकां नवें रिणां फारीक करची पडटली. ताचो कॉस्ट गोंयक पेलवोवपाचो ना. आनी 20-22 म्हणजे 2020 ते 2022 ह्या येवपी नव्या सरकाराक आयतें वाडून दवरिल्लें आसा श्राद्ध घालपाचें गोंय सरकारचें. आनी हें गेल्या 15 ते 20 वर्सां ज्या ज्या लोकांनी सरकारां चलयल्या तांच्या तकलेचेर हें खापर आमी गोंयकारांनी फोडचेंच पडटलें. निलेश, इतले हार्श शब्द आयकतकीर तूं कितें आशे बी दाखयता काय निराशाच? The only ray of hope in all this is what we are discussing is a completely wrong parameter, and that is a loan. There are two reasons for it. Like I just said, whatever loan that you talk of is supposed to be repaid over a period of time, and that is in future. And therefore, there is a concept called as interest rates. Now, we are all very optimistic about this concept that the interest rates over a period of time, and as I said, 50% and above of loans are going to be repaid 7 years and hence. They are not the immediate graveyards that have been dug for us. The interest rates 7 year and hence, if I understand this correctly, should be anywhere sub 5. Which simply means that for the governments that he is talking about, जे श्राद्ध वाडला म्हणटा पळय तो, I am not sure that the श्राद्ध वाडपाचें जेवण जातलें काय बारशेचें जेवण जातलें, because at the end of the day, the governments that are going to come 5 years hence or 7 years hence are going to find it quite easy to handle that for the simple reason the interest rates are going to come down. Second aspect of it is that the loans which would be now taken can easily get channelized in order to repay a high debt, which is what we call as debt restructuring in our typical financial terms. So therefore, I think the situation is grave. But the situation is grave, I think, not because of loans. Loans is only a tip of an iceberg. So situation is grave. I'm again, let me just say this, I support both of them. But the situation is not grave because of loan, because I think loan is the most optimistic part of this grave part. The darkest side of the balance sheet, I think, is that Goa comes into a very precarious position because it does not have the scope of revenue expansion in future in order to meet its requirements. Now, it is not just the loan. It is the revenue expenditure of government of Goa that is also inability enhancing. to finance the loan. It's not just the loan. Like I said, loan is not an issue for the government at all. Number one, sovereign. Number two, interest rates coming down. Number three, repayment happening over a longer period of time. So loan is my least concern at the moment. My concern at the moment is what he talked about, the second part. The government, there is a possibility, might not have enough money to even pay the salaries of people. I mean, that comes as a major concern to me at the initial stage. Because to me, the Goan economy is kind of getting paralyzed. So you are going to the route of the revenue mobilization. I'm going mainly to that. I will give you a simple example of it. See, for example, we are talking about the major concern that comes is from the SGST. That's a major source of revenue for the government of Goa. This comes from the tourists because that becomes a consumption, because we have become a consumption state. The whole concept of e-commerce, I'm giving you just as an example again. Whole commerce is the whole thing of e-commerce. So you buy something from Amazon. The SGST does not come to Goa. Though the commodity is consumed in Goa, SGST does not come to Goa. It goes to the dealer from whom it is built. Correct. So if the dealer is in Mumbai, that SGST for the consumption in Goa goes to Maharashtra. Now, you have problems that come up on these counts. And as I said, I'm only giving examples. So once we start looking at it more into detail, we'll understand this further. So just to kind of conclude, what I'm just trying to say is the situation is grave, the situation is darker, but surely not because of loans outstanding. We agree with this. This is a very interesting point that मरण येता पण आम्ही चित्तात त्या दुयेंसा लागून न्ही. आता आय डोंट नो वेदर टू फील हॅपी अबाउट इट और फील्स नॉट हॅपी अबाउट इट. प्रिन्सिपल रिपेमेंटाची जी गजाल आसा म्हणजे सीएजी चे फाटले आमी समजा 8-10 वर्सांचे रिकॉर्ड जर काढून पळयले
गव्हर्नमेंटाचो प्रिन्सिपल रिपेमेंट म्हणजे स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी बॉन्ड्स बी जे असतात मॅक्झिमम मॅच्युरिटी म्हणजे जवळ 75% मॅच्युरिटी ही 2022 to 2024 जातली. बरोबर. आणि वर्स्ट गजाल कितें आसा सरकारान दिगंबर कामतीचे गव्हर्नमेंट मेरेन सादारण 2012 मेरेन बॉरोईंग वॉज हार्डली इनफॅक्ट ते सरकार बरोय करनाशिल्ले आनी कामाय करनाशिल्ले. 10,000 कोटी रुपये इट वॉज हार्डली 600 crores पर इयर 500 crores पर इयर टोटल 10,000 करोड रुपये वयर टोटल वचूना. आणि अकस्मात 12 ते 1200 कोटी 1500 कोटी 1800 कोटी गेला. म्हणजे हो जेन्ना प्रिन्सिपल रिपेमेंट 2022 कोटींक येतलो थंय इंट्रेस्ट रेट ताका लागू जावची ना तो तशा तसो प्रिन्सिपल थंय भरूं जाय. ताका लागून आतां कितें जाता आतां जे 30% ऑफ फ्रेश बॉरोईंग्स जी प्रिन्सिपल रिपेमेंटाचेर वता ती तेन्ना म्हणजे आतांची जर सरकाराची रेव्हेन्यूची दशा पळयत GST जावं स्टॅग्नेटेड इकॉनॉमी फाटली 8 वर्सां जाली सरकार केंद्राचेर जगता. एक म्हणजे सेंट्रल टॅक्साचे असिस्टन्स वाडलां 1,500 कोटी मागीर तांणी एसेट विकल्या डंप विकला ओवर विकला आतां GST कंपेन्सेशनाचेर जगतात. इकॉनॉमी थंयचे थंयच आसा. तोच ट्रेंड फुडलीं 4 वर्सां जर उरलो आनी 50% बॉरोईंग जर फ्रेश बॉरोईंग प्रिन्सिपल रिपेमेंटाचेर घालें सरकाराच्या हातांत कितें उरलें. एक 4 वर्सां फाटीं ही गजाल जाताली सरकार 15% फ्रेश बॉरोईंग सॅलरीक घालतालो. आज कितें करतात नाटकां आज सरकार फ्रेश आज सप्रेस करता आनी कितें करतात डिसेंबरा सुमार सगळे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान सर्क्युलर काडतात बजेट कापूंक सर्क्युलर काडटात आनी ताका लागून कितें करता बजेट ड्रॉप करतात आनीक अशीं 455 कोटी 250 कोटी सरप्लस दाखयतात. तुमी बजेटां एक्झिक्युटूच करिनात. सकल ओपनिंग बॅलन्स ह्या बजेटाची नेगेटिव्ह ओपनिंग बॅलन्स पळय वयर सरप्लस 455 कोटी सकल नेगेटिव्ह ओपनिंग बॅलन्स 3,315 crores. हांव म्हणटा म्हज्या बोल्सांत 455 कोटी आसतले फुडल्या मार्चाक पूण हांव देणे आसा लोकांक 3,315 कोटी आसतलो. ते म्हणजे 455 कोटी कितें करूं ते लिपोवप म्हणजे नेगेटिव्ह ओपनिंग बॅलन्स आनी सरप्लस डेफिसिटाची अशी नाटकां करून ती दाखोवप. दुसरो तांणी जो मुद्दो म्हणलो पळय बॉरोईंग इज नॉट बॅड. बॉरोईंग हें सदांच बरें पूण जाका अर्थीक शिस्त आसा ताणेंच बॉरोईंगा भानगडे पडप. कारण इट ग्रोस दॅट लायबिलिटी ग्रोस इट डजंट स्टॅग्नेट. ती तशी उरना. हांव तुमकां आत्तांचो एग्जाम्पल दिता. पणजे चल्ला त्या मार्केटाक 100-150 कोटींक तो प्रकल्प बांदिल्लो 2002 GSIDC स्पेशल पर्पज व्हेहिकल केलें तेन्ना. आज त्या प्रकल्पाचो इशू कितें जाला इट वॉज थ्रू बॉरोईंग्स बाय GSIDC. 15-20 वर्सां जालीं कोणा कडेन लीज करूं ना कोणाचे लायटीची येना कोणाची 5 कोटीची बिलां पेंडींग आसा कोणाचे रेंटूच येना. CCP आज सांगता इतलीं वर्सां आमकां रेंटूच येना. अरे म्हणजे त्या बॉरोईंगाची लायबिलिटी कोणाक. तुमी 150 कोटी घाले ते आज 20 वर्सांनी ताजो तुमी 10 वर्सांनी प्रिन्सिपल भरते आनी ताजे 350 कोटी जाले आसतले. जसो सेतू नाबार्डा कडल्यान मेळटा म्हणून 11% रीण घेतले. नाबार्ड इज अ एग्रीकल्चरल एंड क्रेडीट फायनान्सिंग एजन्सी. तांकां बिझनेस ना गोंयांत ते तुमकां पूल बांदूंक रीण दितात तुमी घेतात. तो 450 कोटीचो पूल फाल्यां सकाळीं 900 कोटी जातलो. तुमी प्रिन्सिपल भरतले तेन्ना वाडून ताजी अकाउंटेबिलिटी कोणाक ताजी वायबिलिटी कोणें पळोवप त्या प्रोजेक्टाची. तुमी GSIDC स्पेशल पर्पज व्हेहिकल म्हणून घालून जेन्ना एक प्रोजेक्ट करतात तातूंतल्यान प्रोडक्टिविटी खंय त्या रिणाची अकाउंटेबिलिटी कोणाक. ते 150 कोटी आज 300 कोटी जाले ताजी वसुली कोणें करप. CCPन काय तुमी काय GSIDCन काय आनी कोणें. अशे कित्येक प्रोजेक्ट तुमकां GSIDCचे इन्सेप्शना सावन आज पर्यंत दिसतले. बस स्टँड्स आर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स. एक बस स्टँड तांचो कमर्शियली वायबल ना. रवींद्र भवनां बांदतात कला भवनां बांदतात अर्दूक एक आमदार बदललो तो GSIDCचे प्रोजेक्ट एबंडन करता. थंय दुसरो आमदार येता दुसरो प्रोजेक्ट घेता. इट इज बॉरोईंग. ताका लायबिलिटी आसा अकाउंटेबिलिटी आसा. एक मनोज बाब सांग म्हाका परत हांव सामान्य लोकांक कळपा खातीर म्हणटा की प्रश्न जो निलेशान काडिल्लो आनी म्हाका दिसता त्या प्रश्नाचेर म्हाका खूब जाणांचे मातशें एक उरात धडकी भरणे बी म्हणटा पळय तसलो जावपाक शकता की ही परिस्थिती जर अशीच उरली जाल्यार गव्हर्नमेंट कॅन डिफॉल्ट ऑन सॅलरीज. म्हळ्यार सरकारी नोकरी जाची फाटल्यान आमचे सगळ्यांत चड युवक धांवतात. कित्याक धांवतात हो वेगळो प्रश्न पण धांवतात. आनी सगळ्यांत सेक्युअर्ड नोकरी
कंप्लीट हे सामकें आमकां प्रोटेक्शन अशी चिंतून जे धांवतात, हो जो कॉन्सेप्ट आसा ह्या कॉन्सेप्टाकय तोडो वचपाक शकता काय कितें फुडलीं 4 वर्सां भितर? 100% आताच 100%? आताच ही परिस्थिती आयल्या. म्हणजे पळयात, म्हणजे आताचो बजेट जर पळयत जाल्यार 455 करोड म्हणजे 455 करोडाचे रेव्हेन्यू सरप्लस म्हणजे येणावळ चड म्हणून आमी दाखयता आसतना दर म्हयन्याचो पगार दिवपाक दर 2 म्हयन्यांनी 120 कोटी आणि 150 कोटीचो बँक ओव्हरड्राफ्ट आमकां काडचो पडटा. आणि ही परिस्थिती गेल्या 3-4 वर्सां तर कंटिन्यूस चालू आसा. आता आमकां मायनीचे रिजन मेळ्ळा, पण ताच्या पयलीं सुद्दां पयलीं ते 20-30 करोड रुपया ओव्हरड्राफ्टाचो आता हिस्सो 150 करोड रुपया पावला. पयलीं 3-3 म्हयन्यांनी जातालें ते आता 2-2 म्हयन्यान जावपाक पावला. 2020 ते 2021 पर्यंत दर म्हयन्याक आमकां 150 कोटी रुपया RBI कडल्यान आमी ओव्हरड्राफ्ट उचलतले, त्या वेळार आमचो पगार आमकां दिवपाक मेळटलो. हो जालो एक भाग. दुसरो भाग जर आमी पळयत जाल्यार जे रिणां आमी घेता ती रिणां खंय वता एक्झॅक्टली, ती जर कॅपिटल डेव्हलपमेंटाक जर वता जर जायत, कॅपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चराक जर वता जर जायत जाल्यार ती रिणां बरी आनी ती रिणां आसची. पण आमची रिणां जवळ जवळ 60% रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचराक वता, म्हणजे दैनंदिन खर्च करपाक वता. तातूंतल्यान आमी नवें कॅपिटल तयार करनात. आणि जशें आमी म्हणलां आनी आमी दोगूय जाण एका मुद्द्याचेर उलयताले की रिणां वायट न्हय, पण रिणां जेन्ना फारीक करपाक 70% रिणां फारीक करपाचो टायम फक्त 2 वर्सां तुमकां मेळटलो. 20,000तली 70% रिणां जर तुमकां फारीक करूंक फक्त 2020 ते 2022 तेन्ना तुमी मेथाकुटी घेतले. त्या वेळार तुमच्या रेव्हेन्यूची परिस्थिती कितें आसतली ते तुमकां थोडक्यान हांव सांगता. आतां जो आमकां रेव्हेन्यू जो मेळटा तो रेव्हेन्यू GST खातीर आमी सर्वीस स्टेट जाल्ल्या कारणान आमचो भयंकर तो कमी जाला. आज आमकां जो टोटल रेव्हेन्यू टॅक्सांतल्यान मेळटा तो 26% ऑफ GST हो आमचो टोटल. तातूंतल्यान एक जवळ जवळ 30% सेंट्रल आमकां मेळटा. सेंट्रलान आमकां सांगिल्लें की पयल्या 5 वर्सां GSTचें कंपेन्सेशन तुमकां मेळटलें. ते आतां पयलीं भितरली 2-3 वर्सां सोंपत आयलीं, 2 वर्सां उरलीं आनी फुडल्या 2 वर्सांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान जो 31% आमचो टोटल रेव्हेन्यू जो येतालो तो बंद जातलो. तो बंद जावच्या पयलीं आमकां ऑल्टरनेट महसुलाचे नवे स्रोत सुरू करचे पडटले. पण लक्षात घेयात गेल्याशा काहीशा वर्सांनी आशिल्ले स्रोत महसुलाचे आमी बंद केल्ल्या कारणान आमची आसा तीच येणावळ जायना. सादें उदाहरण घेया, पॉप्युलिस्ट मेजर ताका आमकां कितलो फटको पडटा तो पळया. आत्तां तुमी नवें आयकलां आसतलें रोड टॅक्साचें 50% रिडक्शन. कितलो रोड टॅक्स आमकां येतलो आशिल्लो? जवळ जवळ 180 कोटी सुमार आमकां रोड टॅक्सान आमकां महसूल मेळटा. आणि जर आमी तो 12 म्हयन्याक जर करत जाल्यार दर म्हयन्याक एक 12 ते 14 कोटी महसूल आमकां मेळटा. 3 म्हयन्याक जर आमी रोड टॅक्स जर करत जाल्यार 15 त्रिक 45 म्हणजे कमीत कमी 40 कोटी हो टोटल रोड टॅक्साचो महसूल. 50% तुमी थंय ऑफ दिता म्हणजे 20 करोड रुपया तुमच्या आशिल्ल्या कडेन थंय ना जाल्या 3 म्हयन्यान. त्या 3 म्हयन्यान जर 20 करोड रुपया ना जाले म्हणजे 20 करोड रुपया बरे करपाक तुमकां 20 कोटी रुपयाचे आनीकूय 120चे जे तुम्ही घेताले ते तुम्ही 140 घेतले. पण ते पैसे नवो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक वचनात, ते रोड टॅक्स माफ करपाक वता. म्हणजे सी वेर द मनी इज. आज आमी रीण काढून जे सण साजरे करपाचे पळयतात पळया, ताची परिस्थिती गोंयची आनी बिकट जातली. एक गजाल जो आसा परत to what Manoj is saying. One thing you need to understand that India is a welfare state. So that's the first. For that matter, every government is a welfare state. India is a developing country. So you need to understand that if you give more money in the pockets of people, there is always this chance of people spending more, creating more demand in the market. So therefore, when he says that 50% जेन्ना तू रोड टॅक्स माफ करता, you need to understand that 50% रोड माफीच्या कुस्तार, if there is a possibility of a pep up in demand in a sluggish automobile sector, it can bring in more positive impact on that in terms of revenue collection. तू फक्त रोड टॅक्साचे उलयता. There are so many other taxes that get collected when a car is sold, which would have not got collected at all. So I think what needs to be looked at is the cost benefit. So I'm just looking at it from a different perspective. I'm giving a different perspective to what Manoj is saying. But what is important for us to understand here is that we need to find, like I completely agree with Manoj, that we need to find some typical peculiar sources of revenue growth for Goa. That was my question. If that doesn't happen, like I've just said, and like everybody agrees to me, thank you, we are going to have a massive problem with the government. So my question is very simple.
आमी सगळीं जाण गोंयांत रावपी बरोबर. आमी सगळ्यांक गोंय कितें तें आयची परिस्थिती घडये खबर आसा. बरोबर. What are the practical options before us for additional revenue mobilization? What are our practical options? Okay. So, If Chief Minister is watching this debate, and I hope he does, okay. what are the 3 things you want to tell the Chief Minister? सगळ्यात पहिली म्हणजे डोंट ट्राय टू सेव्ह युअर चेअर. Try to take decisions that are good for the state rather than for the chair. Let's take an example. I had written my thoughts about it some time back when Mr. Manohar Parrikar was the chief minister, and it was an open letter that I had written to him. So, for example, LED bulbs being given out free in a place like Goa, Ladli Lakshmi being given out to people in Goa. See, Ladli Lakshmi was a great scheme to talk about when you talked about in a place like Madhya Pradesh, because yes, there is a problem. In Goa, there was never a problem. So I think the first thing we need No to one do even is asked to- for it. No one even asked for it. So the first thing is we need to get rid of this whole ideology of doling out government money to save chair. So when a welfare state becomes a dole state, Dole state, then you have a problem, Yeah, and then a we have big time problem. problem. And Yeah. because there's also, I'll tell you what, it will not. These people don't understand it right now. But in future, apart from economic crisis, it will also bring in social crisis, for the simple reason that almost about 35 to 40% of these schemes which are doled out go to people who are not originally Goans. So there will be this problem which will come up where Goans are going to start questioning, why should I contribute towards payment of doles to people who are not from Goa either? Okay, so it's not going to be just the economic crisis, there will be a social crisis as well. So number one, stop taking decisions which will save chairs but which will save the state. So that's the first part. So get rid of these populist measures. Number two, you need to concentrate on things that are important for Goa which will bring in more revenue, and not take some very haphazard decisions. You know, आता कशी झाला, it is like how you are dealing with potholes. हो pothole बंद करपा जाय, थंयच्यान एक कितें तरी सिमेंट हाडलो घालो. So there is no vision, there is no proper planning, there is no thinking, there is no holistic assessment. approach. There is no holistic approach at all. So what is good for Goa holistically is never thought of. Right now revenue is less, casino हाडलो, मांडवीन you are saying don't do patchwork with economy. कशोच कोणा ठिगळा लाय नाकात. हय, तेच. ठिगळा सी व्हॉट इज हॅपनिंग, पॅन्ट फाटल्यार तूं ठिगळ लावंक शकता. When this whole cloth is torn, Yeah. you've got to be really careful about the way you use it. So that's the second thing that you need to do. And the third most important thing that you need to do is to see that you kind of industrialize Goa, considering or keeping in mind core competencies of Goa. So for example, don't try to get iron plants. Pig iron ingot plants are not meant for Goa. Infosys, Wipro, that is meant for Goa. Because Goan crowd can get jobs there, which is the most important thing. And so therefore, I think these 3 things which are very, very important that need to be done by the Goa. 3 things you Yeah. want to tell Chief फर्स्ट Minister. वन इज हाय इम्पॅक्ट पण लो कॉस्ट असले डिसिजन्स जाय. उदट आमी म्हणला पळय, सबसिडी आमी रोड टॅक्साक दिता, तो लो इम्पॅक्ट हाय कॉस्ट डिसिजन. म्हणजे जरी ताणें सबसिडी दिल्या कारणान नवे कार सेल्स जातले, पण ताचो बेनिफीट आनी कॉस्ट आमी केन्नाच हे करूंक शकचे ना. आज आमी पळयलां आसतलें की रियल इस्टेट जी इंडस्ट्री आसा ते म्हणटा आमकां 50% ऑन स्टॅम्प ड्युटी आमकां कन्सेशन दिवपाक दियात, सो दॅट इंडस्ट्री ग्रोज. रिमेंबर वेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग दीस पर्टिक्युलर मेजर्स इन ऑर्डर टू अरेस्ट द स्लो डावन फॉर द एंटायर इकॉनॉमी, आमचो पर्संटेज GDPचे सामको 0.0003 आसा. सो दीस कायंड ऑफ इम्पॅक्ट फॅक्टर्स वील नॉट वर्क. आज सरकारी जी कॉर्पोरेशन्स आसात न्हय, ताचे जमा खर्चाचो जर तुमी जर मांडावळ जर करत जाल्यार तुमकां कळटलें की आमचें वेस्टफूल एक्सपेंडिचर खंय चल्लां. Take for simple example your Goa Kadamba Transport Corporation, the kind of losses it is making and the kind of heavy investment it is making and the kind of gestation periods this particular investments will have, this particular corporations will never wasteful make. expenditure stop Absolutely, करा. wasteful expenditure आमकां stop करूंक जाय. Second, revenue खंय leakage जी आसा, for example in central GST इतले धंदे आमकां स्ट्रायविंग दिसता. जर आमचे कॉर्पोरेट जो आमचो टॅक्स डिपार्टमेंट, जो कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट जर मातसो इफेक्टीव जर जालो जर जायत जाल्यार आमचो रेव्हेन्यू कमीत कमी 20% आनी वाडूंक शकता. खरें म्हणजे 20% लिकेज म्हणटा 20% लिकेज कमर्शियल टॅक्साची रेव्हेन्यू तुम्ही तर अक्षरशः दाखवून दिवपाक शकता. ओके. थर्ड गजाल जी आसा ती मायनिंग, टुरिझम आणि एग्रीकल्चराचेर लक्ष दिवपाची. गेल्या वर्साच्या बजेटान हायस्ट एलोकेशन जर खंयच्या डिपार्टमेंटाक मेळ्ळा जाल्यार ते हेल्थ डिपार्टमेंटाक मेळ्ळा. ताच्या नंतर खंयच्या डिपार्टमेंटाक मेळ्ळा जर जायत जाल्यार ते एज्युकेशनाक मेळ्ळा. पण लोवस्ट एलोकेशन जर खंयच्या डिपार्टमेंटाक मेळ्ळा जर जायत जाल्यार ते टुरिझमाक मेळ्ळा.
लक्षात घ्या, वेन वी हॅव नो मायनिंग इट इज टुरिझम डिपार्टमेंट विच शुड हॅव गिवन यू काइंड ऑफ एन रेव्हेन्यू. पण त्याच डिपार्टमेंटाक खर्च करताना जर तुम्ही हात फाटी घेतात जाल्यार त्या डिपार्टमेंटा कडल्यान तुमकां पैसे मेळचे ना. जस्ट क्विकली 1 minute 3 things you want to tell the chief minister. निलेशान म्हणलं तर तो कम्प्लिटली सहमत की पॉप्युलिस्टीक गजाली कमी जावं जाय. पूण आमी सगळे जेन्ना आमी आतां डिबेट करतात तेन्ना सरकारांतले बशिल्ले म्हणटाले तुमी सगळे डिबेट करा, आमगेलो मोदी आसा वयल्यान पयशे दितलो. पूण मोदी सरकाराची परिस्थिती कितें आसा ह्या सरकाराचेर लक्ष हाडून दिवपाक सोदता की दे आर सेलिंग आउट टुडे. They are selling out Air India, they are selling out railway, corporatizing railways, they are selling out BPCL, they are closing MTNL, they are closing BSNL. तांची परिस्थिती सध्या विकून पैसे हाडपाची जाले, कारण बिकॉज दे हॅव डोल्ड आउट 62% ऑफ देअर रेव्हेन्यूज इन्क्लुडिंग ग्रँट्स, इन्क्लुडिंग रिटर्न ऑफ टॅक्सीस, इन्क्लुडिंग इंटिग्रेटेड GST. 62% जेन्ना त्या राज्यांक दिता, राज्यां कडल्यान अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्टेड आसता. राज्यांनी त्या हाजो पयशाचो पुरेपूर वापर करूं जाय, नाजाल्यार केंद्राचेरय परिस्थिती येता आनी केंद्रय तुमकां फाल्यां सकाळीं पयशे दिवंक पावचे ना. दुसरी गजाल मोदी सरकाराचेर जी आज परिस्थिती आयल्या, कारण प्रत्येक स्टेटींनी कोर एक्टिविटी आज बंद पडल्या. कोल मायनिंग बंद पडलें, जशें हांगा मायनिंग बंद पडलें, जशें गोंयाक टुरिझम. खंयच्याच राज्याची कोर इकॉनॉमीक एक्टिविटीक हात लावूंक जायना खंयच्याच सरकारान. ताका लागून कोर इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी गोवाची आसा, टुरिझम आनी मायनिंग, जश्यो बाकीच्या स्टेटींक लागून सेंटराचो GDP आज 5% सकयल देंवला, तशीच गोंयचो इतिहास. हांगचे टुरिझम, हांगची मायनिंग, जाचे खातीर हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, कुशल मनीसबळ सगळें आसा, जो तुमचो 20% GDPचो भाग आसा, तो पयलीं जाग्यार घालात. आनी तिसरो GSIDC, ताजी जें आज तुमी PWD सेक्शन 1 वर्क डिव्हिजन 2 करून दवरला, तो सगळे प्रोजेक्ट घेता. ताजे पयलीं फाटले 20 वर्सांचो रिव्ह्यू घेयात. खंय तुमी बरोईंग केलें, खंयचे प्रोजेक्टाचेर घाले, खंय अर्दुकुटेक वाडले, प्रत्येक प्रोजेक्टांतल्यान पयसो कितें आयलो ताजो व्हायट पेपर काडा आनी GSIDCचो रिव्ह्यू करा. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता जितली हें आमी लोकां खातीर केलां तितलेंच ह्या राज्याच्या फायनान्स मिनिस्टरा खातीरूय हें डिबेट केलां. आयकयात, समजून घेयात, कारण सगळ्यांनी जशें सांगलां सिच्युएशन इज व्हेरी ग्रेव. एक नागरीक म्हणून हें वास्तव जाणून घेवन तुम्ही तुमच्या लोकप्रतिनिधींचेर ही गजाल जाग्यार हाडपा खातीर तितलोच दबाव घालपाची गरज आसा. फक्त मिडियान न्ही, तुमच्याय कडच्यान हो दबाव येवपा आसा. कारण निलेशान बरें सांगलें, पेंटीक बुराक पडटा तेन्ना शिंवपाक जाता, फूल जेन्ना कपडोच फाटला तेन्ना कितें तुमी ठिगळ लायतले काय म्हणून. हें वास्तव लक्षांत घेयात आनी तुमचे वतीन तुमच्याय लोकप्रतिनिधींचेर दबाव हाडात, कारण ही फाल्यांची गजाल उरली ना, हें आयचें मरण जालां. इतल्याचेर थांबता. आयले इतली बरे तरेन मत मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत. नमस्कार.